तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर जमीन दिल्ल्या शेतकारांनी लुकसाण भरपाय दिवन हो प्रकल्प बेगिनांतल्या बेगीन चालीक लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 6.5 लाख चौखण मीटर ताब्यात घेतला। सरकारान शेतकाराचेर अन्याय करचो न्ही, जी कितें लुकसाण भरपाय आसा ती तांकां दिवची अशें थळाव्यांचें म्हणणें। 6.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागा म्हणजे कमी जागा न्हू। त्याच्या उपरांत जेन्ना आमच्या आमदारानूय त्याच्या उपरांत रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातानूय म्हटलें की लीज धारकांचेर अन्याय जावपाक जायना, तांकां मोबदलो मेळपाक जाय। ही गोष्ट तेंच्यांनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान मान्य केली आनी जाहीर स्टेटमेंटूय केल्लो। आनी हालींच माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरानूय म्हटलां की तुवें गांवाच्या बाबतींत आपले चुकले, शेतकऱ्यांच्या बाबतींत जे लोकांची जागा एक्वायर जाली तांकां कांय तरी मेळपाक जाय आसलें, आपली चूक जाली तेंच्यांनी मान्य केलं। आनी इलेक्शना पयलीं आमदारानूय आमकां तुवें गांवांत मिटींग जाली तेन्ना आश्वासन दिल्लें की आपूण तुवें गांव इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो विशय आसा तो तुवें गांवांतल्या एका मोजक्याच लोकांची कमिटी काडून त्यांच्या मार्फत तो प्रोजेक्ट करतलो आनी शेतकऱ्यांक जेंकां जमनी गेल्या तांकां न्याय दितलो म्हणजे अशें तेणें सांगलेलें। पूण सद्या आमदार ह्या विशयाचेर कांयच बोलना, त्या गोश्टीचो एका विसर पडला कसो दिसता। आनी आमकां प्रोजेक्टूय फास्ट जावपाक जाय, कित्याक तर अनएम्प्लॉयमेंट भरपूर आसा। तुवें गांवांत न्हू अख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात आसा आनी मांद्रे मतदारसंघाचे अख्खे अनएम्प्लॉयमेंट ह्या प्रोजेक्टाचेर डिपेंड आसा। पूण त्याच्या बरोबर आमच्या लोकांची जागा गेल्या तांकांय बी न्याय मेळपाक जाय। हे दोनूय गोश्टींचें कॉम्बिनेशन जावन सगळें जावपाक जाय। आमदारान आतां सॉक्स पिकअप करपाचें आनी बेगीनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या सुरवातीक फास्ट करपाक तयारी करपाची, त्याच्या बरोबर लोकांची नुकसान भरपाय आसा ती दिवपाचो प्रयत्न करपाची अशी आमी मागणी करता ह्या माध्यमांतल्यान।